म्हटले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. सकाळींची बेटवणी येजूच्या देवी कळजा याचे सची सर्व मागणी कामा आणि कश आमच्या बदकाच्या परिकमणापासून आणि आलतारीच्या बोपोय सक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना बेटोवच्या सुमेश सिरदापासून बगेवन दोंकारमेच्या कथावेन काळजा मारिपात हांव तुका बडयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या आपोसलेच्या इरदापासून आणि पापसाहेबा आणि आमेन्यान दाखोवन दिल्या इरदापासून हें सर हांव तुका बडयता. सर तुजे पासून येजूच्या बोपयत कळजा येजूच्या देव कळजा तुजे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्याक लागून आसची सर पदकाची शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या बोदेवी कळजे ससायेन राख आमच्या बोबो घेवन पापसाहेबा जातूं तुका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हजे देवा म्हजे साहेबा हांव तुज्या पांय पडटां हांव तुका रिजान दितां अंतस्कनी नमस्कार करतां ओट जोपता म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण निश्क्रिस्तांव केले म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळे म्हूण दस बरी रात दिली दस बरो दीस साहेबा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या हेच्या दिसाचे कश्ट आनी कर्ण्यो तुका समर्पिता. तुज्या वडा मनाक म्हज्या पदकाच्या परीतपणा म्हज्या जेजू तुज्या कुसाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी मेज पडटा म्हज्या पदकाची काकूट कर. देवा पवित्रज्ञा दिसायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळो म्हजे कैदे पाळो म्हज्या पदकाची काकूट कर म्हाका पदक्या बक्षी. भगवताचें विधान सरेस बरा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातें ती एक जाण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता. तुजो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सतां आनी कॅथोलीक पयस सभा शिकयता ती सत सतां हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सस्मीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्या. तूं फटयना या पटोवन पडनाय ह्या भोवतान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. भरवसेचें विधान सरेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पदकाचें बक्षाणें आनी याजिनी उपरांत सस्मीक सूख जोडटलो म्हूण हांव भरोसता. कित्याक तूं सरपदवेदार विस्वासी दायळ आनी ककुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या भरोस्यान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान सरेस्परा देवा सर वस्तुप्रास सर हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेला सर मोग करता. कित्याक तूं वखतो परमेत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका पावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरोवंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकांची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरी तुजी नितीची शिक्षा म्हाका पावजली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुप्रास चड मोग पावो दिल्ल्या देवाक हांव अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पताक करिना म्हूण आनी पदकाचे सोय सुकयतलो म्हूण तिर्निच्यो करता. मोरी एक समर्पण म्हजेर आनी आनी म्हजे मये हांव म्हाका सगळो सुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक हेचे दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून हे मोगाळी मये हांव तुजो जाल्ल्या बरी राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी तास्त आनी ऊस म्हणल्या बरी. मोरी समेच्या बुडयान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरी ती गर्भी जाली. नमान मरे कृपेन मरले सुमीचे सांगता श्रीयम तेर तूं सदैव सदैव पॉल जे कुशी चेंजीस भगवंती मरी देवाचे मये मामा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा कडेन आमेन. आपले सुमेची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. नमान मरे कृपेन मरले सुमीचे सांगता श्रीयम तेर तूं सदैव सदैव पॉल जे कुशी चेंजीस भगवंती मरी देवाचे मये मामा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा कडेन आमेन. आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. नमान मरे कृपेन मरले सुमीचे सांगता श्रीयम तेर तूं सदैव सदैव पॉल जे कुशी चेंजीस भगवंती मरी देवाचे मये मामा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा कडेन आमेन. भगवंती देवाचे मेळाव बसून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्या आमी भाव जावच्या खातीर प्रार्थव्या येसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरी तुज्या पुतान क्रिस्तान बोण घेतल्या आमी जाणून जाल्या तुज्या कश्टा आनी मगण्या वरी जीवनपणाच्या आनंदाक आमकां वसे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणी वत म्हणून मागता त्यात क्रिस्त आमच्या समरिपात. आमेन.
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक सदा आणि नितान सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक सदा आणि नितान सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक सदा आणि नितान सदा सर्वथा आमेन. दयागला बुड्या आमच्या रखण्या सुरगीचे देन मका दिला तुझ्या बेन मुझी मोज जोडाय मका राग सांभाळ आणि सलय आमेन. सगळ्या बाबत वसून मागणे ससनाचे शोधी तांका येसुनिया निरंतर प्रकाशचे पंपंदी समाधानाचे शोधी आमेन. सत्मंता देवपाक सर्वदा बाप्पा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचनारा आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया जो पवित्र गर्भी समोलो ओंकार मेतान जन्मलो पोन्स पिलाताने कसले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे सामेला परतून जीवन जालो स्वर्गार सोडलो स्वर्ग देव बजाव बसला तैंता जीवानी मेल्यांची मुसबीर येतलो. सत्मंता पवित्रात्म्या कॅथोलिक पवित्रसभे भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षाने कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मगले सुमिजे संगत श्री आमते तूं सदैव सदैव पळचे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमिजे संगत श्री आमते तूं सदैव सदैव पळचे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमिजे संगत श्री आमते तूं सदैव सदैव पळचे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक सदी आनी नितान सदा सर्वथा आमेन. संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरिये बडो बरी खबर दिता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्यान बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो ताण सदां सुगता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी आमच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेत आत्म्या सोडकन तुजी काकुलची अधिक गज असल्या सगार पाय. दुसरो मिस्टर मरी एलिझाबेथाची भेट करता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावन. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
Naman mre grupen merle sumi je sangata sriem ter tun sedeu sedem po je kusi changes भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre grupen merle sumi je sangata sriem ter tun sedeu sedem po je kusi changes भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre grupen merle sumi je sangata sriem ter tun sedeu sedem po je kusi changes भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre grupen merle sumi je sangata sriem ter tun sedeu sedem po je kusi changes भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre grupen merle sumi je sangata sriem ter tun sedeu sedem po je kusi changes भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre grupen merle sumi je sangata sriem ter tun sedeu sedem po je kusi changes भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre grupen merle sumi je sangata sriem ter tun sedeu sedem po je kusi changes भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre grupen merle sumi je sangata sriem ter tun sedeu sedem po je kusi changes भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre grupen merle sumi je sangata sriem ter tun sedeu sedem po je kusi changes भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre grupen merle sumi je sangata sriem ter tun sedeu sedem po je kusi changes भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या जसा आदी आणि सदा सर्वता आमेन. ए म्हज्या जेजू आमची बदकां आमकां बक्षी एमकणाच्या उज्यांतल्या आमकां निवास समय सत्म्या चडकन तुजे काकून तुजे दिग्गज असल्या स्वर्गावरून पाय आमच्या वेळाचे स्वयंस्ते बेतलेमान जेजू जल्मता आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यान बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्राम ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे मरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्राम ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे मरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्राम ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे मरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्राम ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे मरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्राम ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे मरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्राम ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे मरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्राम ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे मरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्राम ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे मरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्राम ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे मरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुझे सांगता श्राम ते तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजो. भगेंचे मरे देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा दी जसं तांचं दान सुखता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची बदकां आमकां बक्षी एमकणाच्या उज्यांतले आमकां निवार समय सत्म्या चडकन तुजी काकुळीची अधिक गरज आसल्या सर्गार पाय.
आमच्या सोतम से मरी जेजूक तेंपलान भेटयता आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गाक जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बुशितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका कोण वयट्यांतले आमकां निवार नमान मरे गुपेन मगले सुमीजे संगता श्रीम तेर तुम सदेव देई पॉल जे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुपेन मगले सुमीजे संगता श्रीम तेर तुम सदेव देई पॉल जे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुपेन मगले सुमीजे संगता श्रीम तेर तुम सदेव देई पॉल जे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुपेन मगले सुमीजे संगता श्रीम तेर तुम सदेव देई पॉल जे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुपेन मगले सुमीजे संगता श्रीम तेर तुम सदेव देई पॉल जे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुपेन मगले सुमीजे संगता श्रीम तेर तुम सदेव देई पॉल जे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुपेन मगले सुमीजे संगता श्रीम तेर तुम सदेव देई पॉल जे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुपेन मगले सुमीजे संगता श्रीम तेर तुम सदेव देई पॉल जे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुपेन मगले सुमीजे संगता श्रीम तेर तुम सदेव देई पॉल जे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे गुपेन मगले सुमीजे संगता श्रीम तेर तुम सदेव देई पॉल जे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मये अम्मा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आतां सदां सदां सर्वता आमेन ये म्हज्या जेजू आमची बदकां आमकां बक्षी आमकां आमकां निवा समे सत्या सडकन तुजे काकुटचे दिगज असल्या सदा करून पाय आमच्या पांचो मिस्तर मरी सुकलो बुगो जेजू तेंपलान भेटता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यान बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां दाळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता श्राम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरी देवाचे मे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सुखता आमेन
ये मोजा जेजू आमची पातका आमकां बोगशी एम कोणाच्या उजाने आमकां निवार सोमे सत्म्या सटकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्यांक सर्गारून फाय नमारणी कपटीचे मये नमन आमच्या जीवा अमृतानी भरोशा तुका आम्ही बोलो मरता आम्ही परदेशी वेची बळका या दुखाच्या कोणात असताव अस्कार अस्कार आम्ही तुका आराधन करताव तर तो आमचे शिकाये हे म्हजे काकुळतेचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशींचे सुदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय ए दयाळी ए मोगाळी ए दलोबी आमकारी मरये बगीन ती देवाचे मये आम्हा पसत विनाती कर क्रिस्ताच्या वसाणे आमी पावसांच्या खातीर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. काळजान आणि मोगा बरी एकोटा भक्तीन आमी सगळ्या भितर देवाच्या मंदिरा कैसर दोगवादे म्हजी नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदां तांचे मोदेगा जेजूचे देवता आमकां प्रेरण दिता
मागता ते मेळटाले संतोषी काळजा आनी मोगा बरी एकवटा भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. आज हे भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसा मानादी बाप सुनील जॉर्ज डिसोजा. पयलें ते गांवान माडन त्यार पिरगजीचे, आतां तांचे कुटाम मियार पिरगजेन वस्तीकरण आसा. पदराप एक याजकी दिक्षा लाभल्या उपरांत आमच्या मंगळूर DSCंत सहाय्यक विगा जावन सेवा तांणी दिल्ली आसा. विविध पिरगजांनी प्रत्येक जावन मंगळूर मिलाग्रेस पिरगजींनी सेवा दिल्ली. तांणी तांचे शिकपांत ते हुशार उंचलें शिकप तांणी जोडलां. PhD केल्या, प्राध्यापक जावन सेवा दिल्या. आतां प्रस्तुत आमच्या मंगळूर DSCच्या मुळावे क्रिस्तांव समुदायाचे ते दिरोक्तोर जावन आसात. आनी तशेंच थोड्याच दिसां आदीं हांव मंगळूर युनिवर्सिटीचे चेर इन क्रिस्टियानिटी ताचे निर्देशक जावनी, त्या ब्रांचेचे निर्देशक जावनी तांचो वावर मंगळूर युनिवर्सिटींत तांणी प्रारंभ केल्लो आसा. ह्या वक्ता आज आमचे संगी आसात. आयचें भक्तीपण सगळें सोलोवन व्हरून आमकां मागोवंक प्रेरण दितले, आमचे खातीर मागतले. ते देखून तुमच्या सगळ्यांच्या ताळयांच्या आवाजान पाद्रापाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान बेडयता सरिता मेल्विन मोनिस मोडविद्रे, गॉडविन रिकी डिसोजा 30 आनी 7 वर्सांच्या जल्मदिसा संदर्भी मीरा रोड मुंबई, क्रिस्टल कॅलिन डिसोजा जल्मदिसा संदर्भे पवित्र कालजवाडो, सॅन्ड्रिया एतिशा पिंटो जल्मदिसा संदर्भी पवित्र कालजवाडो, ग्लेन जॉन डिसोजा जल्मदिसा संदर्भी USA, आविल आनी साल्मा USA, अनाया आल्वरिस ताच्या 3ऱ्या वर्साच्या जल्मदिसा संदर्भी हे बलिदान दितात. प्रत्येक ते सावन बसून मीस पेटयता मेबल सिक्वेरा नित्य दरवाडो, राहुल जाग सिक्वेरान ताच्या ऑटिझम पिडाक गुण जावं आनी सुडाळ उलोवची कुरपात मेळचे खातीर, तशेंच ए डिसोजा मुंबय. ह्या सर्व ते सावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवा मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आमचे खातीर विशेष तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापाचे आनी आमच्या सोडून जेजूची वळू दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्ता. सांज उत्ता देव आमचो पात्रोन आनी ताका मान कर ह्या वार्षिक परबेक सलोवच्या नोवेनाच्या 7व्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां मोगाचो येवकार. शनवाराचो दीस मरिये मायेच्या मानाक समर्पिल्लो दीस. आज नोवेनाचो 7वो दिसा मरी भरोशाची म्हणल्या संदेशाचेर आमी नियाळ करता. मोरी एक सादी चली केतना देवाची मांडावळ तिका उगडापी जाली तेन्ना मरिये मायेक हें कितें म्हूण समजोंक ना. पूण आपले सोम्याची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे तें जावं म्हणल्या उतरांनी देवाचे कुशेक कालती मान घालता आनी भरोशाची स्त्री जावन फुडें कितें येवंक आसा तें सगळें स्विकार करूंक मुखार सरता. सगळें तिच्या जिवितांत प्रत्येक जावन तिच्या पुता जेजूच्या कश्टां मरणा वेळी भरवसो सांडिनासता परत आनी परत देवाचे कुशेक कालती मान घाल भरोशाची यात्रिका जावन ती फुडें सरता. आनी तिचो भरोसो निर्फळ जावंक ना. पोतलाक तिच्या पुता जेजूच्या जिवंतपणाद्वारी पातकी मनशा कुळाक सोडवून लाभली. तर
आमी आमच्या सर्गींच्या आवयचो मरिये मायेचो पाटलाव करया, तिचे आदर्श आमच्या जिवितांत घेवया आनी आमच्या जिवितांत उदेवच्या खंयच्याच कश्टा दगदांक पिडेशिडेक समस्यांक भियेनासतना बरोशाची यात्रिका जावन सर्गा बंदरा कुशेन आमचे पैन निरंतरी चमकोंक जाय आसची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागोवन घेवया. मोरी बरोशाची स्त्री, आमी बरोशान सलच्याक आदार आनी गटाय. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या प्रायवंत भाव आनी भयणी खातीर मागोवया. आनी आतां ह्या पवित्र रितींत पवते परे वांटो घेवच्या खातीर एक घडीभर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी मनोवया. हांव पातकी सर्वदर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगैर सदां संस्कार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक वन पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदोतो सांजू तद्देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलीं. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवंक ताका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवडकी चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उद्देशी जीव दितल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या बांदपासांतले तुमकां निवारल्या. मनशा सैमाचे अस्कतकाय वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाध्य जाल्लें तें देवान केलें. पातका खातीर एक बलिदान जावच्याक पातकी सैमात असलें सैम दिवन धाडलेल्या आपणाच्या पुता मरिफात मनशा सैमांत राज करतेल्या पातकाचेर ताणें अंतकाराचें अपराधाचें प्रमाण मारलें. रक्तमासा प्रमाणे जिये नासतना आत्म्या प्रमाणे जियेताले आमी नियमशास्त्राचे नितीक सरी जाल्ल्यात शर्तांक पोरती काळजावचे खातीर ताणें अशें केलें. रक्तमासाक काळजावन जियेतात ती रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. आत्म्याचे पदवे काल जियेतात ती आत्म्याच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. रक्तमासाच्या अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. देवाच्या कायद्याक ती काल जायना आनी काल जावं निजायकी तिचे वरवीं साध्य ना. ह्या पासत रक्तमासाक काल जातात ती देवाक मानवतात. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार
तुम्ही रक्ताचे अपेक्षेप्रमाणे नाही, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशेप्रमाणे जियेतात. आनी हाचेतय क्रिस्तसो आत्मो ना तो क्रिस्तसो न्हय. आनी अशें क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कोड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां. देखून आत्मोसो तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ता मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. असरी मनशा सर्वेस्वरा तुझे मुखाम पळोवंक आशेता. असरी मनशा सर्वेस्वरा तुझे मुखाम पळोवंक आशेता. सर्वेस्वराची जावन आसा प्रितुम आनी तांतली सगळी ग्रेस काय. संसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेच प्रितुम दर्या पळय स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर करून दवरला. असली मनशा सर्वेस्वरा तुझे मुखाम पळोवंक आशेता. सर्वेस्वराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळना. ताच्या पवित्राळार पांय दवर कोण तो जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतर करनासो. खंयच्याय बोंब्याक आपले काळीज उबारिना तसल्यांक फावो. असली मनशा सर्वेस्वरा तुझे मुखाम पळोवंक आशेता. असली मनशा सर्वेस्वरा तुझे मुखाम पळोवंक आशेता. हालेलुया 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 हालेलुया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपली जिणी बदलून ताणी नवी जिणी जियेले म्हाका जाय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोभे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांजुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. 2 दिसां उपरांत गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांक लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणें पडलो. तेदमा जेजूच्या आवयन तांकां सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तो वळू ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमतात आसले पत्राचे 6 मांडे थंयसर दवरलेले. जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी तें खांट बरयांत भरलें. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा
आनी जेवणाच्या कारभाऱ्यासर शिनवरा तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारभाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें आनी तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक उसपोवन व्हेल्ल्या साकराक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपूण ताचे लागीं म्हळें, कोणीय जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैराणी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरल्याय. हें आपलें पयलें असरें जेजून गलिलेच्या काना शहरांत केल्लें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे सीस ताका सतमंतूंक लागले. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तुमच्या पैकी एकलो आतां हांगासर मुखार येवन तुमकां पळयत जाल्यार तो कितें पळयत? एका बगना सेंटिमेंटाचो एकतार ताका देखसोन आंगी. हांगासर थोड्यांच्या वादनाचेर आसो आसा, थोड्यांचेर इल्ली कांय बेजाराय आसा, दूख आसा, खावजेनी आसा, बेजाराय आसा आनी रागी आसा. हांगासर ह्या पूर्ण क्षेत्राक येता आसतना तुमी कशें आयल्यात? वगे रितीन मावणपण घेवन आयल्यात गाई? तुमी हांगासर येता आसतना बोगनां घेवन आयल्यात. हर एकल्या लागीं एका काळजाच्यो काणयो आसात, त्यो सांगूंक म्हूण तुमी आयल्यात. देखूनच हांवें म्हळें बोगनां सेंटिमेंटाचो एकतार हांगासर आसा म्हणून. पूण ह्या पूर्ण शेताक आयलो उद्देश कसलो? कांय बरवसो घेवंक, बरवसो जियोंक आनी बरवसो वांटूंक. कांय इल्लें आमच्या सालते जिवितांत एक घडीभर आमी भोंवडी मारुयांगी. काल राती न्हिदतना सकाळीं उठता म्हणलो बरवसो तुमकां आसलो मू. तुमी हॉटेलाक गेल्यात, कांयच तरी मसालो डोसा ऑर्डर करता आसतना बरें करून तुमी खातात, कांयच तरी हातूंत घाला म्हूण तुमी चिंतात गी. तुमी थोडी आज बस्सार आयल्यात, कारार आयल्यात. वो तें बस्सार येता आसतना वो त्या गोंडेचेर वो आतां सकला घालता म्हूण तुमी चिंतलें गी? ना, आरामचे बस्सार न्हिदोन आयल्यात वा गप्पे मारून आयल्यात वा पोनार आमी आसल्यात. हे दिसपट्टे जिणयेची आमची साल, दिसपट्टे जिणयेंत असलेच संबंध, कामां, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, शिकप, साल, मागणें सगळी बरवशांत आसा. जर बरवसो ना थंयसर कांयच ना. तर बरवसो म्हळ्यार कितें? बरवसो म्हळ्यार बदलावणेक राखून रावचें गाय. आत्तां जाता, मागीर जाता, तो येता, हें येता अशें गाय. बरवसो म्हळ्यार हांवेंच बदलूंचें. होप इज नॉट अबाउट वेटिंग फॉर चेंज, इट इज अबाउट बिकमिंग द चेंज. मोरयेन हेंच केलें. मोरी बरवशाची स्त्री, बरवशाची राणी जाली. आत्तां हांवें वाचल्लें तें सुबीत वाचप काना नागरेच्या लग्नाच्या माटवांतलें. आनी थंयसर त्या माटवांत संतोश आसलो. इल्ल्या वेळान गडबड जाली. थंयसर लज जाली. वायन उणें पडलो. वायन उणें पडलो. मोरयेक तें कळीत जालें. त्या परिगतीची सूक्ष्मता मोरयेन पारखिली आनी मोरी धांवां धांवी तांच्या कुमकेक गेली. आनी त्या घडये मोरी खंगाल जावना, मोरी दुरसूंक ना,
मोरी बेजाराय पावूंक ना बोरवोशाची स्त्री जाली. आनी बोरवोसो केन्ना उदेता? बोरवोसो आमच्या बोवारी एक गरज आसा म्हूण बगता आसतना बोरवोसो उदेता. देव तें जारी करता म्हणून आमी पातयेता आनी अशें फुडें सरता. मोरयेन म्हळें तांचे लागीं वायन ना. आनी जेजू कितें म्हणूंक लागलो, म्हजो वेळ आनीक येवंक ना. अरे जेजूची उतरां आयकून मोरयेचें काळीज सिंधलें गाय? मोरी कलबुल जाली गाय? ना, मोरी इतलेंच म्हणूंक लागली, तो कितें सांगता तें करा. डू वॉट एवर ही टेल्स यू. वस्सू मोगाचे न्हू क्रिस्तांव बोरवोसो, क्रिस्तांव भावार्थ, आमच्या भावार्थाचो गिरोप, भावार्थाचो तो सार, एसेन्स, येस सोम्याक आमी सोडचें काम करूंक. सोम्याच्या हातांत आमकां संपूर्ण अर्पुचें. तो कितें सांगता तें करा. बोरवोसो समस्ये उणें करिना, बगार सोम्याच्या हातांत आमकां घालता आनी तो काम करता आनी आमी ओगे रावता. बोरवोसो म्हळ्यार बेश्टें पोकळपण न्ही. बोरवोसो म्हळ्यार खऱ्या स्वतंत्रकायेन निर्धार केल्लो, आपणाक कसो सोम्याच्या हातांत घालचें, अर्पुचें. मोरयेच्या जिवितान आमी पळोवया. गाब्रिएल बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडटा आसतना मोरयेन वय म्हणलें. पूण त्या वय म्हणल्यांत बोरवोसो ताची गंभीरता आसली. भुरगो जेजू भायर पडटा आसतना ती धांवी आयली, सोदनेक ती पडली आनी जेजूची जाप कसली, हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसचें सारकें न्ही गी. आनी उतरां आयकून मोरये कितें भोगलें कोन्ना. ती कंगाल जावंक ना. काळजां संबंद असो बोरवोसो उदेलो. आनी जेजूक ताची मोत सारकी ना, तो सोमाना, तकलेन तो सोमाना म्हणून गांवच्या लोकांनी सांगलें आनी ताका व्हरून ताका वखद करा म्हणून सांगलें. आनी ताची आवय, ताचे काजिन्स भाऊ आनी सैरीं दैरीं जेजूक आपूण व्हरूंक आयिल्ली. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणूंक लागलो, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी भयण. आनी ही उतरां आयकून मोरी देदेस्पोर जाली गाय? ना, मोरये हें कसलें सवाल म्हणून विचारी लागली गाय? थंयसर बोगना सिंतिमेंताचो बोरवोसो मोरये लागीं आसलो. त्या कालवारीचें पयन आनी थंयसर ती सरता आनी दोळ्या मुखार आपणाचो पूत मोरता. कसले आटे बिटे मोरयेचे, पूण तुजे लागीं आसलो पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो. आनी वस्सू मोरयेचो बोरवोसो आमी आमचो क्रिजय म्हणून मोरया आशेता, जेजू आशेता, पवित्र सभा आशेता. वस्सू आमचो बोरवोसो, आमच्या भावार्थाचो गुटवो. आमी मोरतेल्याव आनी जिवंत उरतेल्याव. मोरी ती पातयेली आनी ताच्या सिसांक आनी आमकां सर्वांक आमी उरतेल्याव. ताच्या संगी सासनाच्या सासनाक आमी जियेतेल्याव. वो आमचो बोरवोसो, मुळावो बोरवोसो. वो बोरवोसो आमी नांतर हांगासर तुमी येवची गरज नातली. हांगासर ह्या पूण शेतांत ही काली पडती आसली कोण ना. आमचो बोरवोसोच वो. मोरयेचो बोरवोसो आमचोय बोरवोसो. हें आमकां कितें करता? जिविताक बळ दिता, जियोंक सकत दिता, घटाय दिता, त्राण दिता. सिस्टर सुधा वर्गीस हिचे विशयान तुमी आयकलां कुन्ना. 1949 इस्वेंत केरळांत ती जल्मली. शिकपा उपरांत ती प्रेजेंटेशन सिस्टर्स ह्या मेळाक ती भरती जाली आनी उपरांत बिहारांत तिणें काम सुरू केलें. बिहारांत मुसाई समुदाय
ह्या समुदायान तिणें वावरू आराम केलो ह्या समुदायांत कश्ट समस्ये दूख बेजाराई चेडवां भुरग्यांचे समस्ये ह्या चेडवां भुरग्यांचेर विविध नमनेची विधवळ हे समस्ये तिणें पळयले ती म्हणूंक लागली ह्या समुदाया खातीर हांव वावर करता तिका कॉन्वेंटांत बरें करून जीव येता आसलें वा केरळांत तिका राव येता आसलें बिहारांत त्या गुडसुलांत ती रावली तांणी वाटच्या त्या जेवणांत ती भागीदार जाली तांच्या कश्टांत ती एक जाली आनी तिणें थंयसर तांकां त्या सगळ्या समुदायाक नवें जिवीत दिलें 10,000च्या की वयर चेडवां भुरग्यांक शिकयलें टायलरींग भलायकी सेल्फ डिफेन्स असलीं जायतीं तिणें वावर केलो स्वासाया थंयसर पंगड बांदले क्रांती सुदेली आनी ती त्या समुदायाचो बरवोसो जाली ती म्हणूंक लागली जर हांव करिना तर कोण करीत हो समुदायाक बरवोसो कोण दीत आनी मुसाय समुदायाची सांतीन जाली भारत सरकारान तिचें काम पळोवन 2006 पद्मश्री ताका पुरस्कार मेळ्ळो व्हडलो पुरस्कार 2021 पद्मभूषण तिका पुरस्कार दिलो भारत सरकाराचे उंचलो पुरस्कार तो बरवोसो बदलूंक आमी राखचे न्हय बगार हांवेंच बदलूचें हें सिस्टर सुदान म्हणलेलें बरवोसो आमकां बदलावनाचे खातीर करता हांव हांगा आसां म्हाका तूं वापर हियर आय एम लॉर्ड यूज मी होप इज नॉट ऑप्टिमिझम और वर्ड्स इट इज इनकार्नेशन तो ताच्या मोगांत आमच्या काळजांत तवळ तवळ जी येता जल्मता बरवोशा विने जिवीत ना केदना म्हणसर आमच्या जिवितांत बरवोसो आसा तेदना म्हणसर त्या जिवितांत जीव आसा मोरी बरवोशाची राणी बरवोसो आमी आमचो कर्ण फुडें वचूंक वांटूंक जियोंक आनी प्रेरण दिवंक आमकां ती आपयता अशें आमी बरवोशाचे यात्रेक जावन चमकत आसतना मोरी आमकां भळ गठाय आनी सकत म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांचो म्या स्वीकार तूं कर म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हरी खात्रीक म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वस म्हजे तुका मोगाळ समर्पिता गे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायट तुका भेटोवचो गे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायट तुका अर्पूंच्यो म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवा मानतात आसले जावं दी म्हणून आमी मागुया हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मैमीत आमच्या आनी पवित्र बिचार आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ सर्वेस्परा बागेवंतो धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें तीच सोडवण आमच्याय काळजाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता आमच्या सोडवण्याच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा धीन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दीन वसूंक फावो. वो काही दोनी ती सोन आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्र कायाची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण आमच्या मनशाक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वास आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दाळबारां संगती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Ovi, 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दीन वसून तो मोडलो, तो आपणाच्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोतू समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काळस घेतली, ताका नवें दीन वसलो, ती आपणाच्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नवें आनी सस्ती कराराचें रगत पदकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत ते वरवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो गुटू आमी परगट करुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो खन. आमा सुमेस्तांची
दया कर म्हूण आमी मागता. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. प्रायवंता मालगड्यां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंता मालगड्यांचो, आमच्या वळखीच्या मोगाच्या प्रायवंत मालगड्यांचो आमी उडास काडया. तांच्या बऱ्या भलायके खातीर, बऱ्यापणा खातीर एक घडीभर आमी मागया. जावं ती आमची आवय बापूय, जावं ती आमच्या कुटुंबाची, आमच्या मोगाची, हर एकल्याचो उडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. औखा मोरये देवा माये सांगता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दे. अंध सांगता तुजी माई मागव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमी जेजून शिकलेले मागणे व्हडा भक्तीन आतां मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आराजोडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी एकामेकांक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया आमकां बरवोस दिवची देवाची शिळी हांगा आसा. ह्या शिळेच्या जेवणाक आमकां हर एकल्याक आपयला, देखून आमी जावन आसूं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरूनशें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची पूर्णता ससनाच्या जिवितांत सांबाळून. सुमियाच्या जेवणाक आमी मुखार सरया, ताचे संगी रावया. सासणी जिणेचे आमी खाण सेवया, नवे जिवीत आजोडया. सुमियाच्या जेवणाक आमी मुखार सरया, ताचे संगी रावया. सासणी जिणेचे आमी खाण सेवया, नवे जिवीत आजोडया. ये सुमिया तू ये, दुर्बळ्या भिडा
पातकावाळो मोजो रावडय सता वाटेन म्हाका सरय ये सोमिया तू ये दैवीची भ्रातारा ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सरकीच्या सुखाक पावय ये सोमिया तू ये दुर्बळ्या भिडारांती पातका काळो मोजो दावडाय सता वाटेन म्हाका सनय ये सोमिया तू ये दैवी जीवदातारा ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सरकीच्या सुखाक पावय उभे राहूया प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा बगीवंतु जूद थद्देवाच्या जैतेवंतु मरणम पासोतू या नोवेनाच्या दिसा ओ संस्कार आमी संभ्रमला तांतून घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेच्या कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरं आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर्कन दवर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी या पवित्र थळाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. मोगाचें नांव मुकलें 3 दीस वा 4 दीस ह्या पवित्र थळाक एक वर्ते प्रमुख दीस जावन आसात. आज संजेर 4 वरार आयताराचें सदांचें मीस आसा. फाल्यां सकाळीं हांगासर मिसां आसची नात. फाल्यां संजेर हांगासर कोंपरीचो आयतार 4:30 वरार पक्षीगेरे पेंटेतावन इगर्जेक पुरश्यां वोज्याचो पुरश्यां वाजतलो. जिंगोन ओजी हाडूंक आसात तांणी वेळार थंयसर पक्षीगेरे पेंटेंत सांगाता मेळचें. जिंगोन भक्तिकांत तुमकां ओजीन दिवंक आसात. जर तर हांगासर हाडूंक आसता जाल्यार तुमी किन्नेगोळी चेतन बेगरे लागसर दवरलें जाल्यार थंय जावन हाडची वेवस्था आमी करतले. 4:30 वरार हांवें सांगलें पुरश्यां वोज्याचो पुरश्यां. 5 वरार फाल्यां मिसाचें बलिदान. ताजे उपरांत नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आनी ताजे उपरांत सक्रामेंताचो पुरश्यां वाजतलो. आनी ताजे उपरांत जमलेल्या सकट भक्तिकांक फाल्यां हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. सोमारा दिसा 27 तारीखेर बेस्पाचो संभ्रम संजेर 6 वरार हांगासर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान. ताजे उपरांत नोवेन मोटवें आराधन आनी चेरेलाचो पुरश्यां आनी त्या दिसाय हांगासर जमलेल्या सकट भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. 28 तारीखेर मंगळारा ह्या पूर्णतळाची वार्षिक महापरब जावन आसा. त्या दिसा सकाळीं 8 वरार सादें मीस. 9:30 वरार आमचे निवृत्त गवळे बाप अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावलसोस बाप हांकां आमी हांगासर येवकार मागतल्या. ताज्या उपरांत मानाच्यो वाती वा मुर्दोमाच्यो वाती आमी वानतल्या. ताज्या उपरांत 10 वरार संभ्रमीक पेस्ताचें बलिदान हांगासर आसा. आनी निमाणे मान करता आमी प्रमुख स्पॉन्सर दिल्ल्यांक तशेंच पिर्जेंत रावलेल्यांक आमी मान करतल्या. ताज्या उपरांत पेस्ता दिसाय सकट भक्तिकांक हांगासर जेवणाची वेवस्था आमी करता. हे वरास जुबलेवाचें वरास आनी ह्या वर्सा फेस्त मंगळारा नोवेनाच्या दिसाच येता जाल्ल्यान जमलेल्या सकट भक्तिकांक आमच्या जुबले हॉलाच्या बेसमेंटांत जेवणाची वेवस्था आसा आमी करता. त्या देखून 1,500 लोकांक आमी जेवण तयार करता. त्या देखून ह्या फेस्तांती तुमी आनी तुमच्या कुटुंबदारांनी भागीदार जावंक हांव तुमकां हर एकल्याक आपोवणें दिता.
आनी 29 तारखे सांजेर हरी एका वर्सा बरी हांगासर 6 वरार इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार बले छापर्का ह्या पंगडात हांव देवदास कापेगाड आणि अभिनयक निर्देशिसलो ड्रामा एन्नने खाते म्हणून तुळू नाटका हांगासर धर्मार्थ खेळयतले हांव ह्या नाटकाकी तुमकां मोगासो येवकार आमी मागता त्या देखून मुखल्या दिसांनी जावंकाच्या ह्या सकळ संभ्रमाक परत हेपटी मोगासो येवकार मागता मोगाच्या कोणाय की ह्या फेस्ता संदर्भात मुर्दोम दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचे मिसाची तेसावान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान दिवचे कितेंय ह्या पोंतळच्या अभिवृद्धी खातीर दान दिवंक आसा जाल्यार तुमी दफ्तरान दिवचे तशेंच कितेंय भक्तीक वस्तू गरज आसा जाल्यार आमच्या इगर्जेच्या स्टॉलांत लाभतात त्यो वस्तू घेवंक हांव तुमकां उलो दिता तशेंच डिवायन मेडिसीन कितेंय गॅस्ट्रीक भुरग्या पिड्याक संबंदी वखदां दफ्तरान ऑफिसान मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत म्हणलें तें उडासान दवरचें त्या देखून ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक फुडल्या दिसांच्या परत एक पटी हांव तुमकां मोगासो स्वागत म्हणटा आतां आज मुर्दोम रावल्ल्यांक जेवणाक उमो केल्ल्यांक मान करचो वेळ आयचो प्रधान याजक मानदी बाब सुनील जॉर्ज डिसोजा तांणी मुखार येवन मानाच्यो वाती दिजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागता आयच्या दिसा मुर्दोम दिला प्रशांत आनी प्रमिता बोंदेल तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवची तशेंच जेवणाक कुमो केल्या फ्रेडरीक आयरीन कोटिनो आनी कुटाम सांजूद वाडो आयच्या दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां आयरीन मेंडोन्सा मुंबय प्रकाश कब्राल सुरतगाल तशेंच जेवणाची मांडावळ केल्या सांजूद वाड्याघरांनी वाड्या तर्फेन कोणी मानाची वात घेवयेत तशेंच कालच्या दिसा ल्हानपोल वाड्याघरांनी रांदल्ले वा ल्हानपोल वाड्याघराच्या गुरकारणेन मुखार येवन मानाची वात घेवची वाती वांटल्या फाद तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमी दिमी गेल्या सांजूद उतात देवाच्या मनाक नवेन आमी सोलोन वरया सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर पात्रो सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव बहिणीनो सर्गी सोमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघेव जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे बसो विनंती करता सांजूदता देवान ये सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागिया सुमिया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराने सोवड भाव तुका आमचे मागणे भेटयता तुका आणि धर्मदूत जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागरी स्वामी उगडास करता बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदानावरी देव बापाक निरंतर होगळाप लाभता आणि सुमेश मनी देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्था उद्देशी तू आता खरोच आमचे मध्ये आसाय म्हणून आमी सत मानता तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो मोग वाडय आता आमी बघेन जोता देवाच्या विनवणेन तुझे मार्फत उबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुझ्या दैवी कुशा प्रमाणे तू जारी करतलो म्हणून आमी बरो आसता ये जेजूच्या पवित्र आनी उद्धार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन सांजूद ता देवाक मागणे या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मद जावन असलेल्या बघेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडवंदार असो मोवाळ मोग तूं जाण जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागरीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीच कश्ट अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून
ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. एक घडी बरो आमचे दोळे धांपिया. ह्या पवित्र थळार आमी आसाव. सांजूद देवाक मान करून नवें सोलोन आसाव. सांजूद देवाची मजत एक विशेष वर्ती जावन आसा. ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य जाता. त्या देखून ह्या घडये बडा मनान खालसा मनान आमची सकड मागणी त्या सवा सांजूद देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून आमी मागया. मोगाचें न्हू आमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. आमची भुरगीं बाळां, आमची युवा जनां, आमची मलगडीं प्रायवंतां आज आमी प्रत्येक जावन तांचे खातीर मागता. तांचो उडास आमी काडया. तशेंच पिडेस्त भावंडां तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर सोमयेचे विशेष गूण करचे सकत सांजूद देवाच्या मजतीन तांच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज सावन बघता तसल्या खातीर आमी मागया. आमी चलोवच्या बिजनेसाचेर, आमी दिसपरतेकरच्या वावराचेर, आमच्या कृशीचेर, आमच्या जाग्याचेर, आमच्या घराचेर, आमच्या घराच्या भोंवतणीचेर प्रत्येक आशिर्वादां सांजूद देवाच्या मजतीन वाळोवन दिवन आमी मागया. मोगाचें न्हू आमकां सक्कड संरक्षण आमच्या मुखल्यान पाटल्यान आमच्या बगलांक सांजूदाची मजत विशेष आसून सक्कड वायटा विघ्ना अवघडांतले आमकां सांबाळून वचचे खातीर ह्या कडेन विशेष तरान मागया. ह्या पवित्र थळा घेवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर व्हडा बरवशान ह्या पवित्र थळाक येतात. ह्या सक्कड भक्तिकां खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळाच्या उदरगते खातीर जायतीं जाणां बऱ्या मनाची मनशान दान दितात. हांगासर निरंतरी सेवा दितात. एकणे आनी एका रितीन प्रत्येक जण आमच्या विविध वाड्याची हांगासर रांदपाक घुमो करतात. जायती सेवा पिरगज घरान दितात, बऱ्या मनान दितात. हर एकल्याचेर सांजूद देवाची मजत वाळोवन दी, आशिर्वादां वाळोवन दी, कुरपे शिवर वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. मोगाचें न्हू परगांवांत एकल्याक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. एकल्याक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. एकल्याच्या मतीक समाधान फावो जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. एकल्यान चिंतलें काम बऱ्यान पंथा पावोवची कृपा मेळ मागोवंक सांगल्या. ताचे खातीर आमी मागया. एका भुरग्याक आमी सांगलें 6 वर्साच्या भुरग्याक बोंदेल पिरगजीचे बायोप्सी करूंक धाडलां. ताचो रिपोर्ट नॉर्मल ना. बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक सगळें ह्या भुरग्याच्या जिवितान सारकें जावच्या खातीर आजाप ह्या भुरग्याच्या जिवितान घडच्या खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू एकल्याची मायग्रेन पिडा गूण जावच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया. एकल्याच्या तकलेचे केस जरचे रावच्या खातीर आमी मागया. एका भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागया. वेरोनिका बळल्या भयणीचो फ्रॅक्चर जालो हात, फ्रॅक्चर जालो पांय सरको जावन चलची करपा तिका मेळच्या खातीर आमी मागया. फ्रॅक्चर जालो एका भयणीचो हात सरको जावन त्या हातांत बळ वालच्या खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू 10वे क्लासीन शिकच्या एका भुरग्याक मतीक उजवाड बरें शिकोवंक शिकले मतीन उरची कृपा मेळच्या खातीर आमी मागया. एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शनांत हांव पयस रावची कृपा विशेष तरान लाभच्या खातीर त्या भुरग्या खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू एका भावाक एक बरी सैरीक लाभच्या खातीर कामाची भद्रती एक बरें काम मेळच्या खातीर आमी मागया. मोगाल भावन आनी भयणीनो एका स्त्रियेचो बायोप्सी धाडला. तो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर ह्या स्त्रिये खातीर आज आमी परत ह्या पवित्र थळार आमी मागया. कसलेंच तिका वायट जावचें नाका. भलायकी बरेपण सुमयान तिका लाभोवच्या खातीर ह्या स्त्रिये खातीर आमी मागया. एका स्त्रियेच्या मतीन आसलो घुसपड गोंदळ सारको निवारून एक सारको निर्धार करून त्या निर्धारान फुडें वचूं मतीक समाधान संतोष तिका लाभच्या खातीर विशेष तरान तिच्या खातीर आमी मागया. आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर तांच्या त्या सवां खातीर ह्या कडेन आमी विशेष तरान आमी मागया. नील फर्नांडीस म्हणलो एक तरणाटो ताच्या मतीन इल्लेशे घुसपड गोंदळ आसा. ताचे शिकाप तो करता. एका कुशी CA करता, एका कुशी डिग्री करता. सगळी संपूर्ण भलायकी ताका मेळो आनी सगळें ताचें शिकाप बऱ्यांकन पंथा पावोवंक ताका गरज असली करपा मती उजवाड सोमी लाभोवन दी म्हणून ह्या तरणाट्या खातीर आमी विशेष तरान मागया. आनी एका तरणाट्यान घरच्यांक कॉल करूंक आनी तांकां खर्चाक पयशे धाडच्या ह्या तरणाट्याच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू
सभाच जाणांनी म्हजेकडे मागोवंक सांगले आसा ही सगळीं त्या सवां उबान दिताना तुमच्याय खालसा मनांतली त्या सवां उबान दिवन ह्या घडी आमी मागया. अरदान तुका सुमयान जेसू, अरदान तुका सुमयान अरदान तुका सुमयान जेसू, अरदान तुका सुमयान वंदन तुका सुमयान जेसू, वंदन तुका सुमयान नमन तुका सुमयान जेसू, नमन तुका महिमा तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका स्तुती तुका सुमयान जेसू, होगळा तुका सुमयान जेसू, प्रणिपात तुका सुमयान जेसू, जय जय तुका सुमयान जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगळा जेसू आज परत सांजूद होता देवाच्या मजतीनं या सकट भावनांची त्या सवा आम्ही उभान दिल्या तुझ्या पायान तळा या सकट भावनांचे तुझे आशीर्वाद आहोत तांकां मोतीक बळ समाधान दी, संतोष दी, बळ भलायकी दी. तांच्या हरी एकल्या सांगाता तूं राव, तांची वाट तूं सदांच वर्ण वस, तांकां उजवाड दी, सदां तांचे जिवीत आशीर्वादांनी भर, तुझी पदवी महिमा तांच्या जिवितान भर जोडून दी, तांच्या जिवितान आशिल्लें बरेपण तांकां मेळोवन दी, बळ भलायकी तांकां लाभून दी. म्हणून ह्या पवित्र तळार आज व्हडा पातयेनी तुका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना म्हणल्यार त्या व्हडा विश्वासान सांजूद देवाच्या मजतीन हांव मागता. सुमया ह्या भावनांचे तुजी नदर घाल, तुजी काकुलत वाळय, तुजी दया दाखय, तुज्या आशिर्वादाचो शिवर तांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून मागता. Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. May your mighty power flow into them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावात दंडलोंग बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस धांवडे. ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्यान बरोवस म्हणजे केरी देणें तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माईपासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदासून वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वरना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपाक आमकां लाभच्या समाधाना खातीर, संतोषा खातीर, आशिर्वादां खातीर, कृपे देण्या खातीर, आमच्या जिवितान आमी मागल्यांच्या जिवितान घडच्या त्या अद्भुत असर्यां खातीर धन्या देवाक एक घडीभर आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती आमी गावया. हांव अर्गां दितां जेसू, हांव अर्गां दितां जेसू, हांव अर्गां दितां जेसू म्हज्या काळजां. हांव अर्गां दितां जेसू, हांव अर्गां दितां जेसू, हांव अर्गां दितां जेसू काळजां. मोगाळ भावा आनी भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्वरा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. ऐक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्वरा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक आनी सेवकांक पाव. ऐक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्वरा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्वरा तुज्या मणियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाई दी. ऐक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सेवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कुशी वयता ती सत्य सेवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसुया. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावोवं काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, तांकां बरें काम फावो कर, तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसुया. दयाळ बापा पाव ते जिणये सांगातीन सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय, तांकां बरी जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणें फावो कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्वरा भुरग्याचे देणे अशें दिल्यार सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव,
तांच्या खासदारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा आमच्या मालगड्यांची प्रायवंताची दया कर तांकां आयच्या ह्या पवित्र दिसा तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता तांकां मतीक उजवाड दी कुडीक बळ भलायकी दी कुटुंबादारांत हांव मोग आनी सेवा तांकां लाभय आनी हर एका दिसा हर एका घडये तांची जतन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मलगड्यांची जतन करच्या तांच्या कुटुंबादारांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता उदार मनान मोगान तांची सेवा करूंक तांची मतीक उजवाड दी आनी तांच्या सेवेक निरंतर प्रतिफळ लाभय म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक नमारनिये काकुतीचे माये नवण आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवशा तुका आमी लो मारता आमी पदसेवेची बाळका या तुका कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका दान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय ये दाळे हे मोगळे दुलोबी हांवकारी मरिये भगवंती देवाचे माय आम बसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसोवण्याक आमी पावसोवच्या खातीर पिडेस्त भावंडांक बसत एक विशेष मागणे आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार ह्या घडये मागया ना जाल्यार पिडेस्त भावंडां खातीर त्रिएक देवाची मजत करपा ह्या भावंडांच्या जिवितान विशेष तरान वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया आमचो उजवाद आमच्या तकलेचे दवरून आमचे खातीर आनी सक्कड पिडेस्त भावंडां खातीर सोमयाचे विशेष गूण करचे सकत सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना सोमयान खुशी वेल्या सक्कड संगते साध्य म्हणल्या पातयेनी ह्या घडये आमी मागया मागाचें न्हू महिमा तुका सर पदवेदारा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवचे आदाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाय घेवचे तितलो लानवेक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेलय महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडे शिडेन लिगून जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोम्याच्या नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया दयाळा सोम्या बावरत्याच्या बुजवून धरा तुजी मीत मे नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कुस्तोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचें राखण बडवे सदांच शांत समाधान सांबाळून दी एकामेका सूख समजुनी मनभेद पयस करून एकामेका काळजां ताण भोगसूंक जियोवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगता रावू तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जुजी येताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळचो प्रकाश तुमचेर फांकूं तो तुमकां माईपस आनी काकुळतीन मागूं आनी दुलोबें तुमचेर आपली नदर घालूं आपली शांती तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोसो पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपले बासावयपण म्हणे संवसारा सरा पर्यंत आमचे संगता आसा तो तुमचे सोबे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं तुमकां रक्षण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्याच्या जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट बसमन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रजळीत करूं आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमकां सदांच राखूं आमेन मोगाळ भवन आनी भयणीनो मुकलो वेळ सॅक्रमेंटांतल्या जेजू सांगाता करसूंचो पवित्र वेळ जावन आसा दिबेर आमी रावया त्या जेजूक गितां गायनांनी आमचे मदें आमी स्वागत करया
मोजोरी सगळ्या काळजात तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजात तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंताद्वारी तुझे हाजरपण तूं म्हाका दिताय तुजे परगट जिणेंत तुवें सबारांक तुजो सांगात दिल्लोय सुंकागार माथेव आनी जक्केव तुवें सांगात दिलोय तांचे सांगात तातूंत जेवणाकी रावलोय लाजरसाक ताच्या भयण्यांक तुवें सांगात दिलोय तांकां तुवें बरवोशान भरलें बुकेन आनी गवळीनांतल्या शेळयांक तांकां तुवें सांगात दिलोय आनी बरवोसो दिलोय हे मोसाच्या वाटेर कंतीन बुडोल्ल्या त्या दोगां सिसांक तुवें सांगात दिलोय आनी बरवोसो दिलोय आमकांय आमचे जिणेंत बरवोसो दी आमचे संगता तुंय तुजीं पावलां काड आमच्या पावलां घटाय बळ त्राण सकत दी आनी अशें सदांच तुजो सांगातपण बगूंक आमकां तुजो आदार दी ह्या पवित्र वेळा आमची जाप जावं दी आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू सर्गींच्या उंड्या आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या आत्म्याची भूक निवारच्या आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू जिव्या उंड्या आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या देवा आनी सोडवंतरा आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या मोगा आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू दाळ्याच्या सागोरा आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू रडतल्यांचे बुजवणे आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू आमच्या एकच बरवोशा आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता माऊन रवया काळजांत थावन आमी म्हणुया माऊनपणी आमी तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता हांव तुका वंदिता येसुमिया जेजू क्रिस्ता हांव तुका वंदिता
येसुमियान जेजू क्रिस्ता आमी बसया. मोगाचनो बरवसो घेवन ह्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या. ह्या पूर्ण शेतांतून भायर येता आसतना बरवसो आमचो जाय जंय जियोंकू आनी थंय वांटूंकू आमी सक्तेवंत जाय जंय. दुलोबू जेजू मोगाळ उदार म्हणलें गीत आमी गायलां. जायते पोटी हें गीत गायतना नव्या उर्बेन आमी भरल्या. साबार पोटी साक्रामेंताच्या आराधना वेळार हें गीत गायतात. हें गीत बरयलेलें जर्मनीचो एकलो फामाद तरणाटो जोसेफ स्टीवनन 1881 इस्वेंत तें बरयलेलें. तो तरणाटो सुबीत तरणाटो एका चेडवाच्या मोगार तो आसलो. काजर जावच्या आदल्या दिसा तें चेडू रस्त्या अवघडाक संपडता आनी मरण पावता. जोसेफ स्टीवन देदेस्पर जालो, खंगाल जालो. कितें करचें म्हूण ताका कळोंक ना. जर्मनींतल्यान कॅनडाक तो वेता आनी थंयसर साबार वर्सां उपरांत मरणाच्या तणीर तो आसलो. आनी ताचे इश्ट ताका मेळोंक गेल्ले. ताच्या उशा पोंदा एक कागद आसलें. तें कागद ताणें ताच्या आवयक बरयलेलें. आनी हेंच गीत दुलोब जेजू मोगाळ उदार. म्हळ्यार जेजू आमकां बरवसो तो मोगाळ बापय. जे आमी ताचेर बरवसता तो आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. आनी हें गीत कोंकणींतय आसा, इतर जायत्या भासांनी आसा. आमी गायता आनी बरवसता. देखून आमी सोम्या लागीं इतलेंच म्हणुया, ह्या पवित्र घडये आमचे संगता राव सोम्या. म्हणा, आमचे संगता राव सोम्या. आमकां एकसुरपण भोगता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमकां रडोवंक मेळटा आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमकां कश्टा वयर कश्ट येता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या मोगाच्या व्यक्तितान दूख भोगता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. जिणयेंत सलवणी येता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमचे विशीं हेरांनी सूख अभिप्राय दिता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. अर्थीक अडचणेक सांपडत आसतना आमचे संगता राव सोम्या. पिडा सोसूंक मेळटा आसतना आमचे संगता राव सोम्या. कुटुंबांत अशांती उपजत आसतना आमचे संगता राव सोम्या. जिणयेक वजे म्हूण भोगता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आत्मीक सुखीदाड भोगता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. पातकां करूंक ताळण्यो येता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आशिल्लें योजन निर्बोळ जाता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमचे कश्ट, आमचे समस्ये, आमची दूख, आमची बेजाराय सोम्याक आमी समर्पुया आनी म्हणुया, मुझे संगता राव सोम्या. मुझे संगता राव सोम्या. बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधा. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधा. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो
बोधया सर्पण करता नमस्कार. जिसुराया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधा. सांगता जिसुराया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधा. जियोनासाय आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जियोनासाय आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. पवित्रज्ञा पराक्रीता करता स्तुती आराधा. पवित्रज्ञा पराक्रीता करता स्तुती आराधा. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. हातो बार. हालेलुया 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 हालेलुया. खरेंच मोगाचेनो बरवोसो आमच्या काळजांत उदेता. काळजांत बरवोसो आसा तर आमी संतोष बरी जाता. अशें 1675 इस्वेंत थंयसर सा मार्गारेत मोरी आलोक सुमी हिका साबार पोटी दिश्टीक पडटा आनी मनीस आपल्या मोगाक पाटी मोग दिनासतना आण उपकार आनी बेपारवो दाखयता तो म्हणटा. देखून ताका पाटी आमी हाडी जायी मोग दी जायी आनी काळजांत बरवोसो वंपी जायी अशें आमी बरवोशाचें जाय जायी म्हणून सोमी थंयसर सांगता. आनी प्रत्येक पेस्त केल्यार बरें अशें उलो दिता. आनी अशें 1856 इस्वेंत पापा पियूस 10व्यान हें मोगाचें फेस्त बरवोशाचें फेस्त आसा केलें. जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त. आनी आमी 1856 हें फेस्त आमी आचरण करता. काळीस म्हळ्यार मोग, मोग म्हळ्यार बरवोसो. देखून आमी सुमी सदांच आमकां मोगान भरता. देखून आमी ताका अर्गां दिवंक जाय. म्हणा जेजू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता. जेजू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता. म्हाका क्रिस्ती जिवीत दिल्ल्या खातीर जिसू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता. तुज्या कश्टां आनी मरणां आनी जिवंतपणांत वरवीं म्हाका सोडयल्ल्या पासून तूं जिसू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता. म्हाका बरें कुटुंब दिल्ल्या खातीर जिसू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता. म्हज्या कुटुंबांत वडिलां आनी भुरगीं दिल्ल्या खातीर जिसू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता. म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर जिसू म्हज्या मोगा हांव तुका
अर्गां दिता म्हाका दीस पडतो ग्रास दिल्ल्या खातीर जेजू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता म्हाका जिणेंत तूं संतोसू आनी समाधान दिल्ल्या खातीर जेजू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता जायतीं कामां म्हजे द्वारी जाल्ल्या खातीर जेजू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता म्हाका अनवरांतलें आनी अवघडांतलें निवारल्या खातीर जेजू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता म्हज्या मागण्याक तुवें कान दिल्ल्या खातीर जेजू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता एक घडी भर मावून रावया काळजांत हांव आमी अर्घां दिवया हे एका प्रत्येक कामा खातीर तें पंथाक पावलां एक प्रत्येक मनशा खातीर तो म्हाका मोगा आसो म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हज्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर आमची वैयक्तीक कितें अर्गां आसात काळजांत हांव आमी दिवया जेजू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता जेजू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता जेजू म्हज्या मोगा हांव तुका अर्गां दिता जायते पोटी जेजू आमकां मोगा असो पूण आमी मनशां सायबाचे आमी बरोवसो सांगता आनी सोम्येतावन पयस वेता आनी पातक धरता केन्ना मनशाच्या जिवितांत बरोवसो ना निराशी जाता कंगाल जाता आड वाटेंतल्यान येता अन्यक देवाची पुजा करता एक फावटी डॉक्टर नॉर्मन विन्सेंट पील प्रख्यात मानसशास्त्री व्हडलो मनीस तो ताच्या एका पुस्तकांत एक गडीत विवरसिता एका सांजेच्या वेळार एका स्त्रीयेन ताका फोन केलें स्त्री आकांतली आकांतावन ती म्हणूंक लागली डॉक्टर म्हाका कितें करचें म्हूण कळीत जायना हांव देदेस्पोट जाल्या कंगाल जाल्या हांव आस्पत्रेक येवन म्हजो न्हवरो झुजांत थंयसर कश्टोन आसा आतां मरतागी मागीर मरतागी कळीत ना अशें उलयत आसतना डॉक्टर नॉर्मन विन्सेंट पीलाक भुरग्यान रडचें तो आवाज ताका आयकलो तो म्हणूंक लागलो मॅडम म्हाका भुरगें रडचें आयकता कांय समस्या आसात गी आनी की ती बायल मनीस म्हणूंक लागली डॉक्टर हें म्हजें भुरगें ताका कसले समस्ये तें म्हज्या उस्क्यार आसा डॉक्टरान पाटी जाप दिली तुज्या भुरग्याक समस्या ना म्हणटाय तुज्या उस्क्यार आसा म्हणटाय तर तुज्या न्हवऱ्याक समस्ये आसात गी तोय सोम्याच्या त्या हातांत आसो ना गी खरें मोगाचें न्हू दाक्तराचीं उतरां आमी जायते पोटी बरोवसो सांगता पूण आमी सोम्याच्या पासलेंत आसाव ताच्या गोपांत आसाव तो आमकां राखता आनी सांबाळटा हें आमी जाणा जाता हें आमी विसरता एक घडी मावून रावया जायते पोटी असलें पातक आमी आदारलां तुजो मोग हांवें काळजांतान करूं ना तुज्या उतराचेर हांव बरोवंक ना फकत म्हज्या वंटाची स्तुती जाल्या बायली देख जाल्या वा हांवें एक मुखां वाडा मास्क घालां पूण काळजांत रिथें पोकळ कोठें मेळ्ळें आसा सोम्या म्हाका बोक्षी सोम्या म्हजी काकुळट कर
जायते पुटी म्हजें मागणें वरेसांव मीस आराधान बायपाट जालां. सदांचें जालां. देखून ह्या बायपाटाच्या जिवितांत हांव आसां. म्हाका तूं बक्षी. सुमिया तो मोशा जीवितांत ये दुनिया तो मोशा कळसांत ये नवी भलायकी दिवकात्म्याकी नवी भलायकी दिवकात्म्याकी सोमिया वेदनिया सोमिया मुझे तुई सोमिया वेदनिया सोमिया मुझे तुई. जिनियेन घडल्या घडितावरवी जायते काय मोच्या मोतीक जाले. जिनियेन घडल्या घडितावरवी जायते काय मोच्या मोतीक जाले. मोच्या पातकी जिनिये वरवी समिया मोच्या पातकी जिनिये वरवी समिया जायती पिडा म्हज्या कुडीक जाली. म्हज्या पातकी जिनिये वरवी समिया जायती पिडा म्हज्या कुडीक जाली. ये समिया तू म्हज्या जिवितांत ये दुनिया तू मोच्या जिवाळसांत नवी भलायकी दिवकात्म्याकी नवी भलायकी दिवकात्म्याकी सोमिया 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 मुझे तुई सोमिया 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 मुझे तुई सोमिया मुझे तुई सोमिया मुझे तुई सोमिया मुझे तुई. आमी सोम्याच्या मोगांत आसाव. जायते पोटी आमी हे आमचे जिवितांत जाणा जावंक विसरता वा अनुभव करूंक विसरता. पूण आमचो सुमी आमकां राखून रावता. मोगाळ बाप तो. देखून आमी आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत आमी म्हणटा आमच्या बापा. बापा, आना, पप्पा, दादा अशें हो संबंध आसा करूंक जेजून आमकां शिकयलें आनी हे मागणें ताणें आमकां शिकयल्लें. सिसांनी म्हळें आमकां मागणें करूंक शिकय. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो आमच्या बापा. देवाक पप्पा, आना, दादा अशें तूं उलो करा. असलो मोगाळ बाप तो. संबंधान बरसो, बरवशान बरसो, आमच्या सांगाता आसो, आमच्या सांगाता सोमकुसो, न्हय पयस रावन पळोवचो, लागींत आसो.
देखून हर एक पोटी आमच्या बापा म्हणलें मागणें म्हणटा आसतना असलेल्या संबंधांत आमकां जियोंक आपयता. देखून जेजून शिकयल्लें सिसांक मागणें आनी तें मागणें आमी आजुनूय म्हणटा. जायते पोटी हें बायपाट जालां, सवयेचें जालां, पटकन आमी म्हणटा हांव. पूण आमच्या बापा, म्हज्या पप्पा, म्हज्या आना, म्हज्या डाडा, देखून असलो मोग ताणें आमकां दिला. देखून आमी म्हणुया हांव तुजो मोग नियाळटा. म्हणा हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू म्हज्या सुमया, हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू म्हज्या धन्या, हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू ह्या म्हज्या पत्क्याचो मोग करच्या, हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू देव बापाच्या मोगा, हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू म्हज्या पत्क्या खातीर जीव दिलेल्या, हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू मोगाचो उपदेश दिलेल्या, हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू मोगाची जिणी जियोंक शिकयलेल्या, हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू सर्वांचेर मोगाची दिश्ट लायलेल्या, हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू म्हज्या दुस्मनाचो मोग करूंक शिकयलेल्या, हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू म्हज्या दुस्मनाक बोगसूंक तुवें म्हाका त्राण दिलेल्या, हांव तुजो मोग नियाळटा. जेजू म्हज्या मोगा. हांव तुजो मोग नियाळटा. माऊन रव्या. माऊनपणांत जेजू उलयता. माऊनपण म्हळ्यार रितें वगेपण न्हय. केन्नाय सुमी माऊनपणांत उलयता. माऊनपण म्हळ्यार सोम्यागत म्हजें काळीज उगारचें. हो एक पवित्र वेळ. आमी सोम्या संगी, सोमी म्हजे संगी. तो उलयता. एका बापाय बरी तो उलयता. आमी आमचें काळीज ताका उक्तें करया. तो कितेंय सांगूंक आशेता, वैयक्तीक रितीन सांगता, कितेंय सांगता. मोग नियाळटा सुम्या. भक्ती तुका वंदिता. तुजो मोग नियाळटा सुम्या. भक्ती तुका वंदिता. तुका दिता हांव धन्या. जीवन मोचे भेटयता. तुका दिता हांव धन्या. जीवन मोचे भेटयता. तुका मानवोची सुफळची दिल्या सोम्या हांव ऋणी. तुका मानवोची सुफळची दिल्या सोम्या
हावरुनी समर्पिता प्रत्येकपणी भेटून दिता सोम्या मोचीची तुझो मोग सोम्या जगासया भक्ती तुका वंदिता तुका अर्गा दिता औदनिया जीवन मोचे भेटयता तुझो मोग नियाळता सुम्या भक्ती तुका वंदिता तुझो मोग नियाळता सुम्या भक्ती तुका वंदिता. खरेंच मोगचनो जेजूचो मोग आमी नियाळूंक पावो. एक फावटी एका देवळांत एकलो गोडसे लाडू वांटतालो. सगळ्यांनी लाडू घेतले, पूण कित्याक तो वांटता म्हणून कोणीय विचारूंक नासलें. सगळे घेतले आनी गेले. पूण निमाणे एका टिचरीन, प्रायवन टिचरीन विचारलें, पुता सगळ्यांक हांगासर ह्या देवळांत लाडू कित्याक वांटताय? आनी तो व्यक्ती एक घडीभर मावून रावलो आनी उपरांत म्हणूंक लागलो, म्हज्या गोड्याक म्हजो गोडो सोरी जाला. तुजो गोडो सोरी जाला? अरे ही दुखाची गजल, तूं कित्याक लाडू वांटताय? तो परत मावून जालो, भावूक जालो आनी म्हणूंक लागलो, टिचर म्हज्या गोड्याची सोरी जाली, जर तर त्या गोड्यार हांव आसलो जाल्यार म्हाकाय व्हरतें आसलें. देवाक अर्गा हांव त्या दिसा गोड्यार नातुरलो. म्हजो गोडो मात्र सोरी करून व्हरून गेले, हांव उरलो. मोगाचेनो जायते फावटी आमी आमकांच सोरी केला. आमी भायर पडल्या. आमी ह्या आयच्या संवसारी जनजाटा मध्ये आमी भायर पडल्या. आमी भायर पडल्यावगी एक सवाल आमकांच आमी विचारुया. म्हज्या कुटुंबाच्या संबंदांत हांव भायर पडलां, वा शेजाराच्या संबंदांत, वा ह्या सोम्याच्या संबंदांत हांव भायर पडलां की म्हाका आनी एकल्यान सोरी करून व्हरून गेला. कोणी म्हाका सोरी केल्या की सोशल मिडिया आनी म्हाका सोरी केला. वा विविध गॉसिप ताणें म्हाका सोरी केला. कोणें म्हाका सोरी केला? कांय आमी नियाळचें, ह्या पूण शेताक आयल्या आमी नियाळचें भोव गरजेचें. मावून रावया, दोळे धांपया. दोळे धांपूंक कस जाता जाल्यार हांगासर आसल्या सोम्याक आमी पळोवया. सोम्या, ह्या संगतींनी हांव भायर पडलां. ह्या सोऱ्या संगतींनी म्हाका सोरी केला. सोम्या, म्हाका एक वाट दाखय, ती बरोवशाची वाट दाखय. हांव म्हाकाच हांव विसरून पडल्या.
जायते पोटी थोड्यो संगती आमी रेवेर बरयचे, थोड्यो संगती पत्रार बरयचे, ना जाल्यार आमी भायर पडटा, आमी आमकांच विसरता. दोग जण तरणाटे मारुभुमींतल्यान वचून आसले आनी मारुभुमींतल्यान वता आसतना इश्ट ते बरे इश्ट खंयच्याक एका कारणाक लागून लढाई जाली. एकल्यान आनी एकल्याच्या खाणसुलाक मारले आनी मार केल्ल्या व्यक्तीन रेवेर बरयलें, आज म्हज्या इश्टान म्हाका मारलें. मागीर इल्ल्या वेळान इश्ट न्ही ते समान जाले आनी मुखार गेले. मुखार येता आसतना ओएसीस म्हळ्यार मारुभुमींत उदकाचो जागो. उदक पळोवन संतोश जालो तांकां आनी अशें उदक इल्लो वेळ करशिले आनी न्हावंक म्हणून त्या बांय त्या तोळ्याक देवले. आनी अशें आसतना तो मार दिल्लो व्यक्ती थंयसर केदाक शिरकोन थंयसर हात वयर सकयल करी लागलो. मार केल्लो तो इश्ट ताका ओडी लागलो आनी वयर आयले. आनी इल्ल्या वेळा उपरांत मार दिल्लो तो व्यक्ती ताणें एका पत्रार बरयलें, आज म्हज्या इश्टान म्हाका वांसयलें. खरेंच म्हाकाचें न्हू, जे बरे गजाली आसात त्यो आमी पत्रार बरयचे. कांय नापसंदेच्यो गजाली आसात त्यो आमी रेवेर बरयचे आनी थंयसर विसरता. पत्रार बरयल्लें उरता. आमी मार्बलार बरयता न्ही, इगर्जे भायर आनी पुराय मार्बलार बरयता. जायते फावटी आमच्या हांगासर हांगा 70% आमचे न्ही ते कोणाची लागेज आमी कान घेवन भोंवता आनी जड जाता. मागीर म्हणटा हांव तकली पडटा, तें दूख हांगा दूख म्हणटा हांव. देखून हें रेवेर बरयचें. केन्ना सोम्याचो मोग आमचे तें आसा आमी तो नियाळटा आनी कुर्सार दाखयलेलो मोग आमी नियाळटा आसतना जायते आमचे कश्ट समस्ये आपापी हाळू जातात. आचाकी चड जावन आमीच वोवून घेतल्यात. कोणाचे समस्ये न्हय जाल्ले नाका जाल्ले आमी वोवून घेतल्यात आनी हांगासर फुल्ल जाला. देखून हें आमी विसरल्यार सोम्याचो मोग दिसता, सोम्याचो हात दिसता, सोम्याचें मुखामोळ दिसता, सोम्याचो सांगात दिसता, सोम्याची मेठां दिसतात. ना जाल्यार हे मोसाच्या वाटेर जाल्ले बरी आमचे दोळे बांदले बरी जातात. सीस ते वचूनच आसले, सोमी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा दोळे बांदले बरी जाल्ले. तांकां ताचो मोग मेळोंक ना, तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. आनी आमकांय मेळटली गाय. आनी आमी कशें बरोवशान बरचें. कितलीं उतरां, कितल्यो रेत्यो, कितलीं नोवेनां, कितलीं मिसां जर आमी हांगासर खाली करिना तर कांय दिसना. दोळे बांदले परी जातात. आमी बोगनाचे व्यक्ती, बोगना सिंतिमेंटाचे व्यक्ती. देखून जी आमची बोगनां कांय नियंत्रण मेळनात, सेल्फ इमोशनल एप्रेजल म्हणटा येनात तर आमी दाड्डी जाताल्या. तर सोम्याचो आदार आमी मागुया, आमी दिंबी घालुया. आनी आमकांच आमी समर्पुया. मोगळा सोम्या, सगळें म्हजें जिवीत तुका समर्पिता.
जायते पोटी हांव तुज्या मोगांतावन पयस गेलां आनी अशें म्हाकाच जाय जाल्ले बरी हांव जियेलां आनी हांवें पातक आदारलां. सोम्या म्हाका बक्षी. हांव आज फाटीं येतां वेचीक पुता बरी म्हाका तूं पोटलून धर. मोगू संतोषू सोडदोडू समाधान पवित्रत्वाची दिनी आनी फळां म्हाका तूं दी. सोम्या म्हज्या कुटुंबाक हांव तुका समर्पितां. म्हज्या कुटुंबांत अशांती, एकामेका मानस्ताप, इगो, समस्ये, सोडदोड ना, राग, मोसोर, एकामेका आमी उलयना. जिवीत यांत्रीक जालां. सोम्या म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तुका हांव समर्पितां. म्हज्या कुटुंबांत मोगू, समाधान, शांती, सोडदोड, देवबिरांत आसा कर. सोम्या म्हजो दिसपडटो ग्रास तुका हांव समर्पितां. म्हाका दिसपडटो ग्रास दिल्ल्या खातीर अर्घां तुका. पूण म्हज्या कामाच्या जाग्यार हांव मोगाचो व्यक्ती जावंक ना. हांवें थंयसर बऱ्या रितीन दिल्लें म्हाका दिल्लें तें काम हांवें करूंक ना. हांवें म्हजो सुपायदो उठयला. हेरांची बेपारवा केल्या. थंयसर नांव पाड केलां, मानास्ताप आसा केला आनी हांव थंयसर विविध पथकां कारण जालां. सोम्या म्हाका बक्षी. म्हज्या कामाच्या जाग्यार बरें कामाचें वातावरण आसा कर आनी म्हाका मोगाचो व्यक्ती कर. हांगासर हें पूर्ण क्षेत्र तुका हांव समर्पितां. हांगासो विगार, याजाक, धर्मिकां, लोकू आनी हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक तूं मोगान सांबाळ. हांगासर बोरवोसो मोगू समाधान तुजे तावन उपसों दी. हांगासर येवच्या ह्या सर भक्तिकांक शांत समाधान मेळो. हांगासर वावुरच्या ह्या याजाकांक भलायकेन तूं सांबाळ आनी अशें तुजे सेवेन ते आसता आसतना आशिर्वादान तांकां बर आनी हो पवित्र जागो तूं सांबाळ आनी राख. आनी आमची वैयक्तीक त्या सवांची कितें आसात सोम्या उजेर आमी दवरुया. आतां आमी उबी रावया आनी पवित्रात्म्याचें गीत गावया. ते लावनी दार तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या आमचे. आप तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या आमचे. बापा दार तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या आमचे. दापा दार तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या, दार तुझ्या आत्म्या आमचे.
आत्म्याये तुझ्या मंदिरात, आत्म्याये माझ्या जिवितात, आत्म्याये हवा शेतात, आत्म्याये हांव राखून आसा, आत्म्याये म्हज्या मंदिरात, आत्म्याये म्हज्या जिवितात, आत्म्याये हांव शेतात, आत्म्याये राखून आसा. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. देवोय तुझो आत्मा, देवोय तुझो आत्मा, देवोय तुझो आत्मा आमचे, जेजू देवोय तुझो आत्मा, देवोय तुझो आत्मा, देवोय तुझो आत्मा आमचे, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. हालेलुया. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे बापा, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया. आमी दिमी घालुया आनी बापाचो आशिर्वाद आमी मागुया. ह्या वेळार आमची वैयक्तीक आसावा, आमी जी कितें आसा तें आमी सांगुया. हे देवडा देवोडा सक्रामेंताक साष्टांगामान करूया. पुरिल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सोबोनवेच्या अस्कत्विश्व्या मावार्ताची बोलदिव्या. जशे बापाक तशेच पुताक उल्हासानी स्तुतीचा. होती महिमा सजना सजना एकाच ताळ्या हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरिटा समासामी नाव
करुया. हे देवाची सक्रामेंता काळ तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडूनच फळदास आमचे तेमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमकां मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सदां तुजी इश्टागत बघून नव्या भरोशान आमी जिवंक आमकां आदार लाभय. तूं जे नास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सगळे आमी उबे रावया मगचे न्हू. आमी सेवंक वेच्या ह्या जेवणाचे देवाचे आशिर्वादा मागतना प्रत्येक जावन आयच्या दिसा हें जेवण वदक सुंकुमो केल्ल्या फ्रेडरीक आयरीन कोटिनो आनी कुटाम आयरीन मेंडोन्सा प्रकाश काब्राल तांचे खातीर आनी आज हें जेवण तयार केलां सांजूद वाड्याघरांनी वाड्याचो गुरकार प्रतिनिधी वाड्याघरां खातीर एक घडी बरो आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, मुरी बरवशाची स्त्री मुरी मायक आमकां वर्तें देणें जावन तुवें दिलाय. आज तिच्या जिविताचेर नदर घालन कशी ती बरवशाची स्त्री जावन जियेली तशी आमी बरवशाची व्यक्ती जावन जियोंक मुरयेतावन तुवें आमकां लिसावन दिलें. ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसा तुवें दिल्ल्या ह्या वर्त्या संदेशा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुका आमी दिन वाचता. प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थळार ह्या आराधना वेळार ह्या मिसाच्या भोव पवित्र बलिदाना वेळार नोवेना वेळार आमचेर वळयलेल्या आशिर्वादां खातीर कुरपे देण्या खातीर आमच्या जिवितान केल्ल्या सकड बऱ्यापणा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुजो उपकार आमी आटयता. आमकांच तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण करता. आमकां सदांच तूं राख सांबाळ. तुज्या कुरपेन तूं बर म्हणून आमी तुजे कडेन नम्रतायेन मागता. आज आमच्या समकाराच्या ह्या जेवणाचेर तुजे विस्तार आशिर्वादां घाल. हें जेवण तूं पवित्र कर. हें जेवण वदक सुंकुमो केल्ल्या फ्रेडरीक आयरीन कोटिनो तांचेर याना कोटिनो तांचेर आयरीन मेंडोन्सा प्रकाश काब्राल तांचेर तुजे विस्तार आशिर्वादा वच. सदांच तांकां तुज्या भलायकेंत बरेपणान सांबाळ. तांच्या कुटुंबाचेर तुजे विस्तार आशिर्वादा वच. त्या कुटुंबाक सदांच तुज्या मोगान सांबाळ आनी ददोशी मापान तूं तांकां लाभय. हें जेवण वदक सुंक वावर केल्ल्या अरियेका कुटुंबाच्या सान्यांचेर सांजूद वाड्याच्या गुरकाराचेर प्रतिनिधीचेर वाड्याघरांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद वच. तांच्या वावटीक सदांच तूं प्रतिफळ दी. हें जेवण आज आमी सेवंत आसतना तुवें आमकां दिलें वर्तें देणें. ह्या देण्या मारीपात आमकां भलायकी दी, आत्मीक घटाय दी आनी आमी अरियेकल्यांनी मुरये बरी बरवशाची व्यक्ती जावन आमच्या जिवितांत तशेंच हेरांच्या जिवितांत बरवसो अर्थात आसले व्यक्ती जावन जियोंक आमकां करपा दी. हें जेवण आमी सेवंत आसतना ह्या संवसारांत जेवण नासतना बुकेंच्या भावंडांक बऱ्या मनाच्या मनशा मारीपात जेवणाची करपा तूं लाभय म्हण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मोगच्यानो आयची हें भक्ती बन चलून व्हरून आमकां मागोवंक केल्ल्या बाप सुनील जॉर्ज सोजा तांचो काळजांत हांव उपकार भावता. तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजा संगी देव बरें कर म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच आज वजंत्र खेळोन आमकां मागोवंक गिता गायनांनी कुमो केल्लो आमचो भाव क्लिपड मंगळूर तावन आयला. बरो क्लिपड तुमकांय देव बरें करूं. थँक्यू. तशेंच आज परत लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या दिव्या वाणी यूट्यूब चॅनलाक डिवायन वर्ड यूट्यूब डिवायन वर्ड TV चॅनल तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचोय आभार आमी मानता. आनी मोगच्यानो आज परत ह्या पवित्र थळार येवन आयच्या ह्या भक्तीपणान भागीदार जाल्ल्या तुमचो हर एकल्याचो उपकार भावता. देव बरें करूं म्हणटा. परत सांजूद देव म्हाजी पात देवाचे विस्तार आशिर्वादां तुमच्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत वाळून दी म्हणून हांव मागतां. समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सोम्याची
स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता एकठांय जाऊन सोम्याची स्तुती करया 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 हालेलुया 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 मुकाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां भगेवन सांजो देवा आम्हा बस विनंती कर भगेन कृष्णाचे कुरवेलीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र